सुवर्ण आत्माराम केणी हांव सेकंड टायम परत रावले इलेक्शनाक आनी जी म्हाजी कामां आहा पळय ती पळोवन लोकांनी म्हाका खरोच हें दिलां की तूं परत आमकां जाय येयल्ली म्हणून. आनी थोडीशीं कामां म्हाजी पेंडींग आहा ती म्हाका करूंक जाय आनी चड म्हणजे म्हाजें हें आहा आमच्या गांवान मसुड्डे अशी हें ना लोकांक लागून ती म्हाका एक हें करपाचें कित्याक खुबशे हाल जाता आमचे एक पावसान म्हण आनी कितें म्हण तशें म्हाका ती एक म्हाजी इच्छा आहा म्हणून हांव चडान चड तेका लागून हें केलें हांवें. आनी म्हाजें पंचायतीचें काम एक उरलें तें ही तुजी सेकंड टायम हय ही म्हजी हॅट्रिक जातली. सेकंड. वेणीकर हांव पयलें इलेक्शन रावलेलो आहा. आतां कितें करपाचें आहा तें आतां करया सगळें वांगडा मेळून करतले आमी. जे कामां आहात ते कोणाक एअरपोर्टार जॉबाक लागे कोणाक ते पळोवया मंत्र्याचे कडेन वचून आमी करतले कामां. तितून आमकां काय चड एक्सपिरियन्स ना पण रावला पयले फावट पयले फावट. ओके. नाम सुनील परम. हांव पयलींच फावट रावला म्हणजे तितलो कितें आमकां हें ना अजून कितें करपाचें आहा तुका तुज्या वार्डा खातीर म्हणजे आमचो एक रस्तो करपाचो आहा. लोकांचो सपोर्ट कसो आहा तुका? लोकांचो सपोर्ट बरो आसा म्हाका म्हणजे ती कितें सांगता तांकां सपोर्ट करतलें हांव कितें अशीं तेंची कितें कामां आसात आनी कितें. कशें चल्लां इलेक्शन? बरें आहा सगळें थंड कितें कोणाचें कितें हें ना. तूं पयलींच फावट इलेक्शन हांव पयलींच फावट इलेक्शनाक रावला. कितें दिसता तुका? कितें अशें ना सगळें बरें आहा. म्हाज्या सायडीन चड फोकस आहा हो म्हाका दिसता. कितें मेजर इश्यूज कितें आसा? इश्यू अशें आनी कितें ना. म्हणजे फाल्यां सकाळी तूं निवडून जर आयलो जाल्यार तुमच्या वार्डांतले खंयचे प्रायोरिटीन काम करतलो? हांव जर निवडून येयलो जाल्यार जी कितें पेंडींग कामां उरल्या ती हांव फायली काडून ती पयलीं करतलो. त्या उपरांत आमची पंचायत अजून बांदूंक ना ती तशीच आहा ती एक बांदपाची म्हाजी आहा. आनी कितें जर स्किमी बीन आसले जाल्यार त्या स्किमी सगळ्या लोकांक कडेन पावोवपाची ही म्हाजी जबाबदारी आसतली. खंयचे मेजर प्रोजेक्ट कितें आसा? आनी मेजर प्रोजेक्ट असो कितें ना. आतां एक मेजर प्रोजेक्ट आहा एक पंचायत. दुसरी म्हणटा ती हांगासर एक सपोर्टींग वॉल एक व्हडली आहा ती एक बांदून घेवपाक जाय. ओके. नांव कशें तुजें? नवनान नायक. कितें ग्रावंडचें तुका दिसलें? कितें गांवाचे पयले जाल्यार विकासय जायना कोणाचे जॉबाचेय जायना कितेंच जायना म्हणून म्हाका मातसो फुडाकार घेवचो पडलो. तुका दिसता की एका सायडीन तुमी हँडिकॅप आसा आनी गांवाची तुमी जबाबदारी घेवपाक सोदता. येदी व्हडली जबाबदारी तुमचे कडेन पेलतली. कशा पद्दतीन फुडें काम करपाचें थारायलां? फुडें कितें कितें म्हाज्या कडल्यान जाता ते हांव प्रयत्न करून तेंचे कितें आहा ते आमदारा मेरेन पावोवपाचें म्हाज्या कडेन कॅपेसिटी आहा. पयलीं वावरला बी समाज कार्यान बी तसो? ना ना. आतां पयले पासून नेटान व्हरप. तुजें नांव कशें म्हटलें? दिपेश सलीम नायक. दिपेश नायक. हांव हँडिक्रॅफ्ट भुरग्याचो दिपेश नायकाचो फादर म्हणजे बापूय उलयता. तितले ह्या 10 वर्सांक 50-60-70 कॉला येयले जाल्यार कोणूच खंयच्या हेणी काम करूंक ना आमचें. सगळ्यांच्या पांयां सुद्दां पडलो हांव वचून. आनी एका 33 वर्सां जालीं कोणूच काम करपाक मागना. कितें शिकला तो? म्हणून आमी SSC पास आहा म्हणून आमी ताका पंचायतीत देवयलो कित्याक तेच्या वचून तरी काम जातलें अशें म्हाजी इच्छा आहा. म्हणजे स्वताचें काम जावचे खातीर तुमी देंवयले? स्वताचें काम न्हू लोकांचें आमकां करपाचें आहा सगळ्यांचें. पंचायत म्हणजे भितर कितें काम आहा कोणाचें कितें येयल्लें आसा आपले हे विकास करपाचीं कामां ती आमी करतले. कसो मेळटा सपोर्ट ताका? सगळ्या लोकांनी सपोर्ट केलो वाड्या वयल्यान. प्रियांका प्रशांत परब वॉर्ड नंबर 4सून उबें रावला आनी म्हाजो हेतू हे आसा की जी पेंडींग कामां आसा पळय ती हँडल करपाचें. आनी मोस्टली आतां एअरपोर्ट आसात मोस्टली चडशे भुरग्यांक कामाचे जॉबाचे हे जाता ताका मातशें प्रेफरन्स दिवपाक मेळटलें काम अशें पळोवपाक. हें आसा न्ही पंचायतीन स्किमी बी येता तेचे खातीर तूं कशें वयतलें लोकां कडेन? हय त्या खातीर हांव न्हू प्रत्येक हेंचो वॉट्सॅप नंबर घेतलें आनी एक ग्रूप करतलें वॉट्सॅप आनी तेचेर तें घालून मागीर तेचे जेणे करून सगळ्यांक ते पावतले ही सोय हांव करतलें.